नमस्कार. समेस्तांक नवरात्राची उर्बे बरीत परबिदीत हांव गौरीश पुरव आमोणकर 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांवेली नजर मारया हेडलायन्साचेर. 3 ऑक्टोबर मेरेन मोपा पार्किंग दरवाड केल्यास स्थगीत. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेतल्या उपरांत विजय सरदेसायान दिली माहिती. सरकार लोकांक घरां नोकऱ्यो हाडून दिवपाक शकना. नोकऱ्यो जाय जाल्यार जॉब प्लेसमेंट मेळाव्यात जायत वांटेकार. राजकीय संपर्कांतल्यान नोकरी मेळटली अशें चिंतप चुकीचें. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें तरणाट्यांक आवाहन. रामा काणकोणकराची भलायकी आजून जावंक ना सारकी. मेनवत जाल्यात रक्ताचे गुळे. MRI रिपोर्टांतल्यान स्पश्ट. वेर्णा पुलिशेन सांकवाळच्या विलाचेर घातली धाड. भारत पाकिस्तान मॅचीचेर चलपी बेकायदेशीर ऑनलायन बॅटिंगाचो केलो पर्दाफाश. म्हापशाच्या एका दुकानाचेर ईडीन घातली धाड. 2 ते 3 कोटी रुपयांची परकी चलन वेव्हाराचो केलो पर्दाफाश. 13 लाखांचे भारतीय चलन तशेंच 2 फोनूय केले जप्त. म्हापशा बोडगेश्वर देवळा लागसर कार आनी स्कूटरी मदीं भिरांकूळ अपघात. चालक गंभीर जखमी. म्हापशा पुलिशेन कार चालकाक घेतलो ताब्यात. आनी आतां खबरो विस्तारांत. 3 ऑक्टोबर मेरेन मोपा टॅक्सी दरवाड स्थगीत केलेली आसा अशी माहिती गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान दिल्या. ताणें टॅक्सी वेवसायिका सयत पणजे महालक्ष्मी बंगल्याचेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेतली. अकस्मात वाडिल्ल्या पार्किंग दराक लागून मोपा टॅक्सी वेवसायिकांनी सोमारा आंदोलन केल्लें. आम्ही सरकाराकडे मागला, चड करून मुख्यमंत्र्याकडे मागला की जी दरवाड जाल्या, जी रातची वाडयल्या, ट्रम्प टॅरिफ कशे रातचे जाल्या, मोदीक दुखता टॅरिफ जाले म्हणून, तशी ही टॅरिफ हो लोकल टॅक्सीवाल्याचेर टॅरिफ हो रातचो 12 वाडयल्लो. तो दीस इज अनफेअर अँड दीस इज इनजस्टीस टू द लोकल. सो हे पेंडींग दवरचें म्हणून आमी सांगला आनी ते तो दवरतलो म्हणून आमकां ताणें उतर दिला. 3 तारीख मेरेन, 3 तारखेचे पयलीं ताजो जो ऑफिसर आहा ताजो तो वचून ते रिव्यू करतलो आनी परतो आमचे कडेन येतलो. सरकार लोकांक घरां नोकऱ्यो हाडून दिवपाक शकना. गोंयच्या तरणाट्यांनी जॉब प्लेसमेंट मेळाव्यात वांटेकार जावप गरजेचें आसा. राजकीय संपर्कांतल्यान म्हटल्यारूच आमदार वा मुख्यमंत्र्याक मेळून सरकारी नोकरी मेळटली अशें चिंतप चुकीचें आसा. राज्यांत खाजगी क्षेत्रांतूय नोकऱ्यो उपलब्ध आसात. ताचो तरणाट्यांनी फायदो करून घेवपाक जाय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान तरणाट्यांक आवाहन केलें. दिवचले जाल्ल्या जॉब प्लेसमेंट मेळाव्याच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयतालो. जॉब प्लेसमेंट अटेंड करप ही फर्स्ट स्टेप आसा. हांव त्या खातीर तेंचे कॉंग्रॅच्युलेशन्स करता आनी तेंचें अभिनंदन करता. सरकार तुमच्या घरा कडेन नोकरी हाडून दिवचो ना. ज्या जाग्यार जॉब फेअर ऑर्गनायज करता थंयसर तुमी येवपाची गरज आसा. आनी पयली स्टेप की तुमी भुरग्यांनी ज्यांच्यांनी फर्स्ट स्टेप आपल्या घरांतल्यान भायर सरून सरकारान आज बिचोले जॉब प्लेसमेंट दवरला आसत जाल्यार थंय येवपाचें डॅरिंग केलें म्हणटा तशें. पण आमी घरात कडेन रावन म्हाका आमदार जॉब दितलो, हांव गव्हर्मेंटूच जॉबाक एप्लाय करतलो आनी आमदाराच्याच घरा कडेन वयतलो किंवा मुख्यमंत्र्याच्याच घरा कडेन वयतलो, दॅट इज अ रॉंग कन्सेप्ट. परत सांगता म्हणून हांवें म्हटलें, हांवें त्या खातीर विचारलें कारण एप्रॉक्सिमेटली जेन्ना 352 वॅकन्सी एवेलेबल आसा, तुमच्या सगळ्या जाणांचो आंकडो मेजलो जाल्यार 100च भुरगे कदाचित आयज नोकरे खातीर आयल्या. बरेचशे फावटी गोंयांत वॅकन्सी ना म्हणटात आनी अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो वाडला म्हणटा आसात. तांकां सांगपा खातीर सोदता हांव की अशें जें सरकार जॉब प्लेसमेंट करता त्या ती नोकरी खंयचीय आसूं ती घेवप पयली गरजेची आसा. ती जो पर्यंत आमी घेवचेच ना, जशें डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हेंच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे एक नोकरी घेवची आनी मागीर दुसऱ्या नोकरीक ट्राय करचो. घडये गव्हर्मेंट नोकरी जायी, हांव ना म्हणना, ती नोकरी घेयात, पण पयली प्रायवेटान तरी घेयात आनी मागीर गव्हर्मेंटाक ट्राय करीत रावात. ती जी नोकरी मेळटा ती पयली घेवप आनी मागीर वेरियस आपले एड्युकेशन क्वॉलिफिकेशन अपग्रेड करीत रावप आनी आपल्या गव्हर्मेंट जॉबाक एप्लाय करीत रावप. बट बेकार रावप हे योग्य न्ही. म्हणून आयच्या घडीक म्हाका दिसता जे जॉब्स गोंयांत एवेलेबल आसा तितूंतल्यान गोंयच्या एकट्याय तरणाट्याक बेकार रावपाची गरज ना. घडी थोडोसो पगार कमी मेळत, तुमच्या क्वॉलिफिकेशनाच्या प्रमाणे थोड्या जाणांक कदाचित प्रत्येक क्वॉलिफिकेशना प्रमाणे गोंयांत नोकरी एवेलेबल आसा. प्रत्येक फ्रॉम द इंजिनियरींग टू द 8th फेल ह्या सगळ्या क्वॉलिफिकेशनांक
गोंयांत नोकरी एवेलेबल आसा आनी तांच्यांनी ती घेवप हें गरजेचें आसा. ही जर नोकरी घेतली ना जाल्यार तुमी तुमचे एक म्हणजे एक्सपिरियन्सूय तुमी मेळोवचे ना. आनी आतां गव्हर्मेंट नोकरेन वयतले सुद्दां जरी आसत जाल्यार एक्सपिरियन्स इज कंपल्सरी आहा, तोय तुमकां मेळचो ना. म्हणून म्हज्या सगळ्या तरणाट्यांक आव्हान आसा की तुमी जी जॉब मेळटा तो जॉब पयलीं घेयात. आनी घेतल्या उपरांत दोतोरान आनी एक रायटली सांगलें की तुमचें एड्युकेशन क्वॉलिफिकेशन तुमी घेतला आसतना आनीक अपग्रेड करीत चलात. रामा काणकोणकराची भलायकी अजून स्थिर जावंक ना, ताच्या आंगावयले घावे अजून मेरेन बरे जावंक ना, तशेंच मेंदवात रक्ताचे गुळे जाल्यात अशें MRI रिपोर्टांतल्यान स्पश्ट जालां अशी माहिती रामा काणकोणकराची बायल रती काणकोणकरान दिली. सोमारा रामाच्या बायले सयत कांय समाज वावुरप्यांनी राज्यपालांची भेट घेतल्या उपरांत ती उलयताली. रामा काणकोणकराक न्याय मेळचो हे खातीर कांय समाजवावुरप्यांनी तशेंच रामाची बायल रती काणकोणकरान सोमारा राज्यपालाची भेट घेतली. रामाक न्याय मेळोवन दिवचो अशी मागणी तांच्यांनी राज्यपाला कडेन केली. तशेंच रामा काणकोणकराची भलायकी अजून मेरेन सारकी जावंक ना, ताच्या मेंदवात रक्ताचे गुळे जाल्यात अशें MRI रिपोर्टांतल्यान स्पश्ट जालां. ताच्या आंगावयले घावे अजून मेरेन बरे जावंक ना, देखून ताची भलायकी सामकी स्थिर जाय मेरेन ताका डिस्चार्ज दिवचो न्हय अशी मागणी रामाची बायल रती काणकोणकरान सरकारा कडेन केल्या. आमी गव्हर्नराक मेळोन आयिल्ली, आमी ताका मेमोरंडम सबमीट केला, पण म्हाका खंय नाका अशें दिसना की आमकां तो सपोर्ट करतलो म्हणून. तरी आमी एक आशा घेवन तेज्या फुडें दिल्लें आसा. आनी रिगार्डींग रामाच्या हेल्थाच्या बद्दल हांव सांगपाक सोदतां की रामा जसो पयलीं ताका आमी जेम्सीन हाडलेलो तसो तो पळोवपाक फीट कसो दिसता, पण तो फीट ना. तेज्या दोळ्याचें विजन अजून येवंक ना, ताका दोळ्यान लायट दिसना, तेजे युरिनाचो प्रॉब्लम आहा ते सॉर्ट जावंक ना. प्लस तेजे आमी आतां MRI केला तेन्ना आमकां कळ्ळें की तेज्या तकलेकूय मार बसला, मातसो ब्लड क्लॉट जाल्लो आसा. आनी अशें हातून तेका चलपाकूय जायना. सो हांव मागता की ज्या पर्यंत म्हाजो घोव जसो घरांतल्यान 18 तारीख सकाळीं जेन्ना भायर सरलेलो तसो ते स्थितीन तो परत घरा येना त्या पर्यंत ताका डिस्चार्ज दिवचो न्हू. आनी ताका जाता तितल्या बेगीन गव्हर्मेंटान तेचेर अशें लक्ष घालून तेका जस्टिसूय दिवचो आनी ताका हेल्थ वायज ताका फीट हें करिसर ताका हें करचो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. भारत विरुद्ध पाकिस्तान T20 आशिया कप मॅचीचेर चलपी बेकायदेशीर ऑनलायन बॅटिंगाचेर वेर्णा पुलिशेन धाड घातली. साकवाच्या एका व्हिलात ही बेकायदेशीर कृत्यां चलताली. पुलिशेक हे विशीं म्हायती मेळ्ळे उपरांत पुलिशेन धाड घालून ह्या प्रकरणात 5 जाणांक रंगे हात धरले. तशेंच तांचे कडल्यान 10 लाखाचो मुद्देमाल लेगीत जप्त केलो. भारत विरुद्ध पाकिस्तान ही T20 एशिया कप मॅचीचेर चलपी बेकायदेशीर ऑनलायन बॅटिंगाचेर वेर्णा पुलिशेन धाड घातिल्ली. साकवाळच्या एका व्हिलात ही बेकायदेशीर कृत्यां चलताली अशें पुलिशेन सांगलें. पुलिशेक ह्या विशीं म्हायती मेळ्ळे उपरांत पुलिशेन धाड घालून ह्या प्रकरणात 5 जाणांक रंगे हात धरले. तशेंच तांच्या कडल्यान 10 लाखाचो मुद्देमाल लेगीत पुलिसांनी जप्त केला. म्हापशा बाजारात कार्यरत आशिल्ल्या लोजा शामू ह्या दुकानाचेर ईडीन धाड घातली. ह्या धाडीत 2 ते 3 कोटी रुपयांच्या अवैध परकी चलन वेव्हाराचो पर्दाफाश पुलिसांनी केलो. गोंय विमानतळा वयल्या कस्टम अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्या म्हायती उपरांत ही कारवाय केलेली आसा. ह्या कारवायेत ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी दुकानांतल्यान 3 लाख रुपयाचे परकी चलन, 13 लाखांचे भारतीय चलन, अवैध परकी चलन, वेव्हाराक संबंधीत चिठ्ठ्यो आनी नोंदणी तशेंच 2 मोबायल फोनूय जप्त केलेले आसा. म्हापशा बोडगेश्वर देवळा लागसार BMW कार आणि स्कूटरी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कारीन स्कूटरीक नेटाचो धपको दिलो. ह्या अपघातात स्कूटर चालकाक गंभीर दुखापत जाल्या. ताका उपचारा खातीर GMCत दाखल केलो. म्हापशा पुलिशेन कार चालकाक ताब्यात घेतला. फुडलो तपास चालू आसा. मजगतीं ह्या वाठारांत स्ट्रीट लायटी सारक्यो पेटना, हाका लागून अपघात जातात अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा.
मोर्जे पंचायत वाठारांतल्या दर्यादेगेर पेडणे तालुक्याच्या नयबाग पोरसकडे राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर तशेंच तुयें उद्देगीक वसणुकेच्या जंक्शना कडेन आनी चोपडे जंक्शना कडेन व्हडा प्रमाणात सध्या हेडगी गोरवां दिसून येवपाक लागल्यात. ह्या गोरवांक लागून रस्तो अपघातांत लेगीत वाड जाल्लेली आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. देखून बेगोबेग उपाय काडून तांकां सुरक्षीत थळाचेर व्हरून सोडचे अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या. आम्ही पळयता आता सगळीकडे पेडणे म्हालांतलो जर आम्ही विचार केलो जाल्यार जी गोरवां आसा पाळीव जनावरां असतात ती पाळीव जनावरां हमरस्त्यांचेर राष्ट्रीय महामार्गाचेर असतातच आणि ती ठाण मांडून बसल्या कारणान अनेक जायते अपघात घडतात. पण आता पळयल्यार काही गोरवां हांगासर बिचार मोर्जे बिचार दिश्टी पडटात. व्हडा प्रमाणात ती कळपांनी बसलेली असतात. तांचेर उपाय येवजण अजून पर्यंत थळावे पंचायती थळावी नगरपालिका कित्याक करना होच एक व्हड प्रश्न आसा. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार प्रत्येक पंचायतीन कोण वाडो उबारचो आणि ही जी गोरवां आसा रस्त्याचेर भोंवता आणि अपघातांक कारणीभूत ठरता तांचेर कारवाय करची असे आदेश दिल्लो आसा आणि खास तांकां निधी दिल्लो असता. पूण पंचायत कित्याक फुडाकार घेयना हे दिसून येता. ही जी जेन्ना जनावरां अशी रस्त्यांचेर असता किंवा बिचाचेर भोंवतात आणि एखाद्या वेळी जर पर्यटक फिरांक आयले आणि तांच्या फाटल्यान जर त्यांच्यानी धांव मारली आणि एखादो जर इन्सिडंट घडलो तर ताका जबाबदार कोण आसतलो. ताचे खातीर जी बेवारशी गोरवां आमी ताका बेवारशी म्हणपाक शकना. तांकां मालक आसतले दूध काडल्या उपरांत किंवा जी जोता असता तो काळय आता इतिहास जमा आल्लो दुधा काडटात आणि मागीर गोरवांक अशी सोडून दितात. सरकारान हाचेर एक्शन घेवची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. दिवचले मारुती व्हॅन आणि मोटरसायकली मदीं जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातात दुचाकी चलोवपी एका ल्हान भुरग्याक मरण आयलें जाल्यार ताच्या फाटल्यान बशिल्लो दुसरो भुरगो गंभीर जखमी जालो. तो सध्या जीएमसीत उपचार घेता. दिवचल पुलीस ह्या अपघाताचो फुडलो तपास करतात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आयतारा राती दिवचले मारुती व्हॅन आणि दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. मुस्लीम वाड्यार रावपी दोग सावन भुरगे साखळेच्यान दिवचले वताले जाल्यार दिवचलच्या दिकेन मारुतीची व्हॅन येतना दिवचलच्या कुळण वाठारांत पावले उपरांत दोनूय गाडयांची समोरासमोर टक्कर जाली. ह्या अपघातात दुचाकी चलोवपी सात चल्याक मरण आयलें जाल्यार ताच्या फाटल्यान बशिल्लो ताचो भाव गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका सध्या उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केला. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचल साखळे ह्या रस्त्याचेर कुळण कारापूर वाठारांत आयतारा राती हो अपघात घडिल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मुस्लीम वाड्यार रावपी दोग मायनर भुरगे मोटरसायकली वयल्यान साखळेच्यान दिवचलच्या दिकेन वताले. कुळण कारापूर हांगासर पावतकीच हे मोटरसायकलीन फुडल्यान ओमनी व्हॅनीक नेटाचो धक्को मारलो. त्या बराबर मोटरसायकलीचेर आशिल्ले दोगूय भुरगे गंभीर जखमी जाले. बेगोबेग तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेले. थंय एका 16 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण जो भुरगो ह्या अपघातांत बळी पडिल्लो आसा तो मोटरसायकल चलयतालो अशें कळटा आनी ताचे फाटल्यान जो बशिल्लो तो नात्यान ताचो भाव आसा आनी तो सद्या गंभीर जखमी आशिल्ल्याचें कळटा. ताचेर जीएमसीत उपचार चालू आसात अशी म्हायती मेळ्ळ्या. हे विशीं पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्ली आसा. मात पुलिशेन अजून लेगीत ह्या अपघाता विशीं सविस्तर म्हायती दिवंक ना. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हो अपघात घडलो ते अपघातात जो बळी पडला तो भुरगो आनी ताचे फाटले वाटेन बशिल्लो भुरगो हे दोगूय जाण मायनर आशिल्ल्याचें कळटा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. केबी हेडगेवार विद्यालया लागसर कोयराचो व्हडलो प्रश्नचिन्ह उबो आशिल्लो आसा. ह्यो अभ्यासकर्म्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा. हो दुसरो मिनी सोनसडो जातलो काय कितें असो भंय सध्या थळाव्यांक पडिल्लो आसा. ही सुवात दिकरपाक दवर्ली पंचायत वाठारांत येना तरी लेगीत 10 फावटी ही सुवात नितळ केलेली आसा अशें पंच विद्याधर आर्लेकरान सांगलें. ही सुवात साजुदेदे आर्यल वाठारांत येता अशें तांचें म्हणणें आसा. ह्या कोयरा विशीं तिनूय पंचायतीचे पंच आनी सरपंचा कडेन बसका घेवन बेगोबेग कोयराचो विलो लावपाचो यत्न करतले अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. पळयात रस्तो आमचो नितळ आनी बरो आशिल्लो. सगळे लोक चलताले गाडी उबे येताले. पूण हालींच्या काळार ती इतली पण अडचण जाल्ली आसा. पर्यावरण पेड्डार जाता. हांगा सदांच नुस्त्याची घाण मागीर बिल्डिंगेची घाण
आनी भाजी कुशिल्ली ती काळ मेल ती जनावरां सगळे हाडून घालता आनी ते रस्त्यार पावता. ते बाडे गोरवां तांकां मन जात तांकां कळना. प्लास्टिका पिशवी खातात आनी ती मरून वतात. कुत्रे माजरां ती तशी करतात. आनी आमचे सगळे ह्या परिसराक म्हणल्यार लोकांक दुर्गंधी रावपा नाका जाल्या. खूब त्रास काडून पयशे दिवन घरान दारां वचयतात आनी तांचे अशें हें जावप न्हय. प्रत्येक नागरिकान जर विचार केलो आपल्या समाजाचो जाल्यार इतली घाण जावची ना. आमचो जर समाज बरो जातलो जाल्यार आमी सगळ्यांनी विचार एकठांय येवन ती घाण पयस करूंक जाय. आमचे भोंवतण नितळ राखूंक जाय. जेन्ना फक्त म्हयन्यान एकदां सुको व्हरपाक येता तो बी टायमींग सारको ना. सुको प्लास्टीक आनी काय ना. ते जर तरी हांगा पांय पडत ना. ते तांणी दारांतल्या दारान करूं जाय. पयशे पडल्यार कोण पूण तुमगे डोर टू डोर समज सारको केलो जाल्यार तुमकां ही परिस्थिती पळोवपाक पडना अशी. पडना. हांगा दवरली ना पंचायतीन गेल्ले आमच्या त्या वाड्याचेर एकलो गेल्लो कॅन्डिडेट म्हणून तो वचून कंप्लेन केली की आमकां हें ना म्हण कचरो व्हरपाक कोण येना म्हणत. सकयली येता हांवें वचून देखून विचारलें तो म्हणपाक लागलो आमकां थंय लागना म्हणपाक लागलो. मागीर आमी कितें करता ओले आसा ते झाडांक घालता आनी दुसरे आसा ते लासयता. थंय कोणी येयलो डेली ते विल पे करपाचें हें ना म्हणल्यार कोणी येवपाक जाय न्ही कचरो घेवपाक. आनी कचरो घेवपाक येता ते कितें ते म्हणटा की आमी ओलो घेयना सुकें घेता. दोनूय आसपाक जाय न्ही नाजाल्यार तुमी हें दवरपाचें थंय. ऑफकोर्स ना हांगसरल्यान येता वता तेन्ना कितलो वास पडटा. वास येना आनी हें अनहायजीन मरे हें जातलें न्ही. मागीर भुरगीं आसता तांकां हें जावप मरे. हे आमकां हांगा दवरली पंचायत लागना. आमकां त्या सायडीची खंयची तरी पंचायत लागता. एक्चुली हांव मरे भाड्यान रावता हांगा ओन हाऊस ना म्हणल्यार आमचे ते सगळे आसा तुमचे ओन हाऊस ते सगळ्यांनी ते सगळें भितरूच आसा. वयर कोण येना कचरो व्हरपाक. खूप वास येता घाण वयर सुद्धा वास येवपाक लागले. आनी हो आमचो शेजारी आसा एका तर एकदम फ्रंट एकदम करता थंय घालता हिंगा टन्नाचेर उडोवपाक लागले. ते बेश्टे कितलो खर्च करता काडटा ट्रक काडटा गार्बेज करता पोतीन भरता आनी घेवन वयता. परतून दुसरे दीस आनी चालूच आसा ते. आनी आमचो वाट सुद्दां ना सकयल्यान वचपाक. सगळे खड्डे बिड्डे सगळे आनी घाण येता. भायली सगळे हाडून हिंगा उडयता. असा तो खरो पळोवपाक गेल्यार दवरली तिकरपाली पंचायतीन पडना. तो सांजुजे आरेलाक पडटा आनी बॉर्डर ही म्हाका पडटा. म्हाजे सायडीन म्हाजे वाड आसा ती वासुदेवनगर झरीवाडो हे लोकांकूय मातसो खूब त्रास जाता. आनी तसोच हांगा नियर बाय एक स्कूल आहा ते बी हेगडेवार ते भुरग्यांकूय खूब त्रास जाता. म्हणून हांवें एक इनिशिएटीव घेवन पंचायतींतल्यान आमचे आमदार आमचो नावेलीचो आमदार बाब उल्हास गोंयकाराडे बी मारलो. तो मांडून तोय बी म्हणपाक लागलो हे ज्युडिशियल पडटा ते सांजुजे एरियान पडटा. उलोवया बसया डिस्कस करया काबार करया अशें म्हणून खूब कितें ती जालें. आनी दुसरें म्हणल्यार हें जावन जातकीर हांवें खूब फाटी हांगा JCB लावन खूब फाटी हांवेंच क्लीन केला. आमचे आमदाराचो सपोर्ट घेवन म्हाका दिसता कमीत कमी हांगा जाल्यार 10 फाटी तर हांवें JCB लायला आमदाराचे हेजेर. हे करून पयले जाल्यार हे लोक सगळे काय आयकना. हेज्या पयलीं बी तुमचे मिडिया थ्रू हांवें लोकां कडेन आव्हान केलें हांगा मातशी कचरो उडयनाकात. खंय तरी सिस्टमॅटीक एक आसा ती उडया. तुमच्या मिडिया थ्रू हांवें लोकांकूय सांगलेलो. हे सगळे सांगले करून लोकांचो काय म्हाका प्रतिसाद ना. ही पंचायत आमची दवरली तिकरपाल पंचायत सांजुजे आरेल पंचायत आनी कुर्तरी पंचायत एक मिटींग करतली. ह्या आमचे हेतून आमचे आतां अशें उलोवप जाला आनी ते मिटींग करून आमी हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडपाचें केलां. धनगर समाजाचेर कितलींशींच वर्सां जाली अन्याय जाता. धनगर समाजाक ST दर्जो दिवचो, समाजाचेर जावपी अन्याय पयस करचो अशी मागणी मुख्यमंत्र्या कडेन केल्ल्याचे आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर हाणें सांगलें. जाता तितले बेगीन ह्या विशीं बसका आपयतले अशें मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिल्ल्याचे बाबू कवळेकर हाणें सांगलें. सोमारा धनगर समाजाचे केंद्रीय आनी तालुका समिती वांगडा बाबू कवळेकर हाणें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांची भेट घेतली. आम्ही आज सेंट्रल कमिटी आणि सगळे तालुका कमिटी आज सीएमाक मेळपा येयल्ली त्या खातीर आमची नगरवाडी मिटींग जाल्ली पळय आनी त्या दीस थारायल्लें आमी कित्याक आयज आमकां जे ST भितर इन्क्लुजन धनगर समाजाचे अन्याय जो आमचो जाल्लो आसा गेली 22 वर्सां म्हळ्यार घाकू वेद एक म्हणून आमी तेन्ना एक बरोबर रावन दिल्लो आनी घाकू वेदांतल्या 3 कम्युनिटी 2013 इन्क्लूड जाल्ल्यो गावडा कोंबी वेळ आनी 2003 ते आतां 2025 म्हळ्यार 22 वर्सां धनगर समाज स्ट्रगल करता. टायम टू टायम सगळे जे अहवाल धाडून जे कितें सांगला RGM रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया जे स्क्रुटिनी करता
त्यांनी प्रत्येक पावटी जे जे कितें आमचे मागला तितले आम्ही दिला आणि शेवटी सगळे त्यांचे प्रश्नाचे आम्ही निवारण केल्ले आसा. जे तेमी कितें क्वेरीज काडले तितल्या क्वेरीजचे आमी रिप्लाय दिल्ले आसा. म्हणजे आता आमी मुख्यमंत्री सीएम मेळपा येयल्ले की आमी जे आरजीआयचे शेवटचे नोटिफिकेशन कार्ड म्हणून सांगले आमकां जे गवळी धंदो नोटिफिकेशन ते सुद्धा आमी काढले. आणि आता आमचे काही टेक्निकल म्हणजे कसलेच आमच्यानी काय उरली ना. आरजीआयची क्वेरी एकही उरली ना. त्यांना जात तितली बेगीन आमकां हो आमचो अन्याय जाल्लो आसा. गेली 22 वर्सांचे आमी स्ट्रगल करतात त्यातून दूर करचे हेजे खातीर सीएम मेळपा येयल्ले. सीएमान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की जात तितली बेगीन आमी आरजीआय कडेन आपूण मिटींग ऑर्गनायज करता आरजीआय रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया कडेन आणि तेजे उपरांत आमकां आरजीआयचे मिनिस्टर म्हळ्यार होम मिनिस्टरा कडेन मागीर मिटींग आमकां आमी घेवची अशी कित्याक जेन्ना आरजीआय क्लियर केले उपरांत ते मागीर ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन वयता. मिनिस्ट्री मागीर पार्लमेंटाक घालून ते करप आसता. इतली वर्सां आमची उरपाची पयलीं कारण आसलें कित्याक प्रत्येक फावटी आरजीआय क्वेरीज काडी रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया ती क्वेरीज काडी आणि परत झाली. ते आज आमी निवारण सगळें केल्लें आसा. तर आयज फक्त सरकाराचेर आसा तेन्ना आमी मुख्यमंत्री सांगिल्लें आसा आनी आमकां खात्री आसा की टायम टू टायम आमच्या सीएमान आमकां हेल्प केल्लोय आसा. जे जे कितें गोवा गव्हर्मेंटातून ते करपा जाय ते आमच्या मुख्यमंत्र्यान केल्लें आसा. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेची गोंयांत 100% अंमलबजावणी करतले अशी ग्वाही मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. तशेंच ह्यान फुडें गोंयांत खाजगी क्षेत्रांत काम करपी बायलांक कदंबा बशीत अर्दी तिकेट आसतली अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिलेली आसा. पणजे जाल्ल्या एका कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयतालो. अवघे जरी आज 150-200 मोजकेच इंडस्ट्रियलिस्ट जर हांगा आयले आसात इन युअर इंडस्ट्री असोसिएशन्स, चेंबर ऑफ कॉमर्स, MSME असोसिएशन या सगळ्या असोसिएशनांनी इनिशिएटिव्ह घेवची आणि हांवें सांगिल्ले कोड्स आणि PM विकसित भारत रोजगार योजना, EPFO आणि ESIs हांच्यो सगळ्यो स्किमी सगळ्या पर्यंत दिवपाचो. खुबशे फावटी म्हणजे ल्हान ल्हान हांकां हाचो बेनिफिट्स चड मेळूं शकता. म्हणून हांवें म्हटलां की आमी थोड्या दिसाच्या भितर इट इज एन हाफ टिकेट फॉर द वुमन हू आर वर्किंग इन द प्रायवेट सेक्टर्स लॉन्च करपाचें आसा ऑलरेडी. म्हाका दिसता आमच्या कदंबान लॉन्च केल्याय बी दिसता. म्हाका सारकें याद ना, रिव्ह्यू घेवपाक पावूंक ना. प्रायवेट सेक्टरात जितकी जाणां लेडीज काम करतात ताच्या खातीर हाफ टिकेट सिस्टम आमच्या कदंबातल्यान आमी लॉन्च करपाचें आसा. सो दॅट इट वील बेनिफीट फॉर देम. चडांत चड वुमन एम्पावरमेंट जावचें. गोंयांत रस्त्यांची सामकी चवथिकाय जाल्ली आसा. आतां अँब्युलन्सीत दुयेंतींक व्हरप सुद्दां सुरक्षीत ना अशें आपाचें म्हणणें. रस्त्यांच्या अवतिकाय विशीं आपाची BJPची बुराक मोहीम चालू उरतली. भौशीक बांदकाम खात्याच्या मंत्र्याक रस्ते दुरुस्तीचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केलेलें आसा अशेंय आपाचें म्हणणें. रस्त्याच्या वायट स्थितीक लागून आयतारा म्हापश्या गिरी वाठारांत आजिलो हॉस्पिटलाची अँब्युलन्स उमथल्ली. ह्या फाटभुंयेर आपाचो म्हणयारो वाल्मिकी नायक आनी सरचिटणीस श्रीकृष्ण परब उलयताले. BJPचे बुराक आनी जितले आमी हो इश्यू काडटा तेन्ना सरकाराचो एक रिएक्शन येता पूण ऑन द ग्राउंड व्हडलेशें कांय चेंज जायना. जेन्ना आमी पयलीं इश्यू काडपाक लागले तेन्ना सरकारान पॅच वर्क केलो. खंय खंय खूब कडेन माती सुद्दां भरून खड्डे पुरोवपाची म्हणजे इतली घाई केली. ताच्या मागीर इतलो प्रेशर आयलो की तांकां मंत्रीच बदलचो पडलो. आतां PWDन पयलीं रस्तेय आसताले आनी ड्रिंकींग वॉटरूय आसताले. आज ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटूच वेगळो जाल्ले आसा. सो खरें म्हळ्यार बाब दिगंबर कामत सारक्या मनशान जो नॉट जस्ट आमदार, नॉट जस्ट मिनिस्टर पूण राज्याचो मुखेलमंत्री जावन आशिल्लो इतले 5 वर्सां, ताजे कडेन सुद्दां ही कामां जायना हें पळोवन सामकें वायट दिसता. तरी पूण आमी आमची मोहीम चालू दवरल्या. BJPचे बुराक कॅम्पेन इज गोईंग ऑन स्टील इन फूल स्विंग. फर्स्ट डे जेन्ना BJPचे बुराकाची सुरवात केल्ली त्या दिसा तुमकां आमी सगळ्यांक दाखयल्लें की त्याच टायमार एक अँब्युलन्स थंयच्यान पास जाल्ली आनी ती अँब्युलन्स कशी खड्ड्याच्या रस्त्यांसून पास जाताली पळय ती तुमकां आमी रील करून आनी लायव्ह व्हिडिओ करून तुमकां दाखयल्ली. आतां जेन्ना हो PWD मिनिस्टरान आपली चेअर घेतली, चार्ज घेतलो, तेन्ना त्यांनी पयलीं सगळ्यांक सांगलें की पयलीं पर्वरीच्या रस्त्याक जे कितें चल्लां पळय सर्वीस रोड कितें आसा पळय तें सारकें करतलो म्हणून तेणी सांगलें. परत आमी 2-3दां आमी थंय आमचो मोठो BJP बुराकाचो कॅम्पेन केलो. फर्स्ट आमी थंय लायव्ह केल्लें, मागीर आमी सगळे लिडर्स वचून थंय रोड ड्रायव्ह करून तुमकां दाखयलें की कितें हालत आसा आनी कितें वायट परिस्थिती आसा ती. तरी आसतना काल आमी एक इश्यू पळयलो, एक ट्रेजेडी, एक एक्सिडंट पळयलो आमच्या गोंयांत. ते म्हणटा ते पर्वरी म्हापसा रुटाचेर. त्या रस्त्याचेर काल अँब्युलन्स असली, ती थंय खड्ड्यांच्या पुअर कंडिशन ऑफ रोड हेच्या खातीर ती पडली. आतां भितर पेशंटूय आसलो. सो हे जो एक्सिडंट जालो पळय हेचे क्रेडीट कोण घेता? की सगळ्या गजालींक गव्हर्नमेंट क्रेडीट घेवपाक फुडें आसता.
हांव विचारता तुमकां की हेजे क्रेडीट कोण घेवपाक सोदता आतां की त्या आमच्या लोकांक खातीर तर तुमी सेफ रस्तो दित ना. काल जी एम्बुलन्स पडली त्या एम्बुलन्स पडली बिकॉज पुअर कंडिशन ऑफ रोड. पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराची रिस्पॉन्सिबिलिटी ते रस्ते सारखे करपाची आणि तो करता काय ना ते पळोवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएमाची. सो दोगूय रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक रेडी आसा काय हो क्वेश्चन तुमकां विचारता आनी गोंयकारांकूय विचारता. एम्बुलन्स जी सारखी हेल्थ सर्व्हिसाचे हेजेर आसता गरजेची गजाल आसता तेका सेफ रस्तो बरो ट्रॅफिक मॅनेजमेंट दिवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकाराची आसा. हे केल्ले आमकां खंयच दिसना. तेजो इम्पॅक्ट म्हणून काल आमी तो एक्सिडेंट पळयलो आनी सांगपाक सोदता की त्या एम्बुलन्सान त्या टायमार पेशंटूय आसलो. ह्या आशिल्ल्या 10 AM बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर